खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. सुरवातेक पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ह्या भेटेर संयुक्त अरब अमिरात, नेदरलँड, स्वीडन, नॉर्वे आनी इटली ह्या देशांनी घेतले बसका. ब्रिक्स देशांच्या विदेश व्यवहार मंत्र्यांची नवी दिल्लीत बसका. विदेश मंत्र्यांनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची घेतली भेट. विदेश व्यवहार मंत्री डॉ. एस. जयशंकर हांणी दिलो होकार. केंद्रीय रस्तो येरादारी आनी महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी हांणी संत ज्ञानेश्वर महाराज पालखी मार्गाची केली पळोवणी. 234 किलोमीटर लांबायेच्या महामार्गा खातीर 7,625 कोटी रुपया जातले खर्च. खासगी वाठारांतल्या कामगारां खातीर प्रधानमंत्री जीवन विमा येवजणेचो मेळटलो लाव. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिल्या म्हायती. उत्तर प्रदेशात वादळी पावस आनी जोगला पडपाच्या घडणुकांक लागून व्हडा प्रमाणात जालें लुकसाण. 104 जाणांक आयलां मरण. मजत कार्य नेटान सुरू. आनी आतां खबरो विस्तारान. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाल्यांच्यान 5 देशांच्या भोंवडेर वचपाचे आसा. संयुक्त अरब अमिराती, नेदरलँड, स्वीडन, नॉर्वे आनी इटली ह्या 5 देशांक ते भेट दितले. दौऱ्याच्या पयल्या पावण्यार ते फाल्यां अबुधाबीत पावतले. ह्या भेटीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमिरातीचे राष्ट्राध्यक्ष शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान हांची भेट घेतले. ह्या बसकेत उर्जा सहकार्या सयत परस्पर हिताच्या प्रादेशीक आनी आंतरराष्ट्रीय मुद्द्यांचेर चर्चा जातली. फाटल्या 5 म्हयन्यांत दोनूय फुडाऱ्यांची ही दुसरी भेट आसा. त्या उपरांत प्रधानमंत्री हेर 4 देशांच्या भेटेर वतले. विदेश व्यवहार मंत्रालयाचे जॉर्ज हांणी प्रधानमंत्र्यांच्या विदेश भेटीविशीं पत्रकारांक म्हायती दिली. Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi will be undertaking a 5-nation tour from 15 to 20 May. The United Arab Emirates and 4 European nations, the Netherlands, Sweden, Norway and Italy. Prime Minister will begin his visit from the UAE on 15 May, where he will meet the President of the UAE, His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, and exchange views on bilateral relations, in particular energy cooperation, as well as regional and international issues of mutual interest. Both the leaders will discuss avenues to further deepen our bilateral ties in areas including trade, investment, energy, technology, culture, and of course, people-to-people connect. As our MEA spokesperson said yesterday in his press briefing, discussions will be held on strengthening our bilateral cooperations. Discussions will also focus on strengthening our energy security. I repeat, energy security, and aspect of our relationship. ब्रिक्स देशांच्या विदेश व्यवहार मंत्र्यांची नवी दिल्लीत बसका आयोजित केल्या. ह्या देशांच्या विदेश मंत्र्यांची आयज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची भेट घेतली. बसकेक रशियाचे विदेश व्यवहार मंत्री सर्जी लाव्रोव, इराणचे विदेश मंत्री अब्बास आरघची, दक्षिण आफ्रिकेचे विदेश मंत्री रोनाल्ड लामोला आनी ब्राझीलचे विदेश मंत्री माउरो विएलिया हांच्या सयत हेर प्रतिनिधींचो आस्पाव आशिल्लो. 2 दिसांच्या ब्रिक्स विदेश संवसारीक मळावेल्यो घडणुको, बहुपक्षीय सहकार्य, शाश्वत उदरगत आनी आंतरराष्ट्रीय सुरक्षा ह्या सारकिल्ल्या विशयांचेर भासाभास जावपाची आसा. भारताच्या अध्यक्षतेखाला आयोजित हे बसके कडेन पुराय संवसारांतल्या देशांची नदर लागून आसा. नवी दिल्लीत आयोजित केल्ल्या ब्रिक्स देशांच्या विदेश व्यवहार मंत्र्यांच्या बसकेक भारताचे विदेश व्यवहार मंत्री एस. जयशंकर येवकाराचे उलोवप केले. India's own approach is guided by a desire to make BRICS more people-centric. As Prime Minister Narendra Modi has declared, we see BRICS as building resilience and innovation for cooperation and sustainability.
with a clear focus on humanity first and on the priorities of the Global South. In this spirit, our four priorities, resilience, innovation, cooperation, and sustainability, each provide a practical framework for engagement, including with partner countries. The journey of BRICS over 2 decades has been eventful. Institutions such as the New Development Bank and the Contingent Reserve Arrangement demonstrate our ability to create credible alternatives. Our cooperation spans diverse areas from digital information and agriculture to health, energy, and innovation. NDRF म्हळ्यार राष्ट्रीय संकश्ट निवारण पंगड तोखणाय करपासारखे काम करता अशें केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी सांगले. संकश्ट व्यवस्थापनात हो पंगड म्हत्वाची भूमिका बजायता अशें तांणी म्हळें. उत्तर प्रदेशात गाझियाबाद हांगा NDRFक राष्ट्रपती प्रशस्ती पुरस्कार भेटोवपाच्या सुवाळ्यात मंत्री शाह उलयताले. संकश्ट येवचे पयलीं आनी काळात लेगीत NDRFच्या लोकांक खूब ताकाय मेळटा अशें तांणी सांगलें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणाखाला 2014 सावन संकश्ट जोखीम उणी करपा खातीर सेगीत येतून फाटल्या 12 वर्सांत संवसारीक मळाचेर भारतान संकश्ट निवारण व्यवस्थापनात उंचेली सुवात मेळयल्या अशें मंत्री शाह हांणी सांगलें. न्यूनीकरण के लिए काम हम ऐसी स्थिति में आए हैं कि हम जीरो कैजुअलिटी के दिशा में आगे बढ़ सकते हैं. मित्रों, NDMA और NDRF ने इस दिशा में ढेर सारे काम किए हैं. NDMA ने एक और तो नीति विषयक निर्णयों में ढेर सारे निर्णय लिए और इसके साथ साथ बहुत सारी गाइडलाइन इश्यू की, बहुत सारी जागरूकता की और बचाव की एप्स बनाई हैं और इसके माध्यम से धीरे 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 आपदा बचाव देश का एक संस्कार बनता जा रहा है. NDRF ने मौके पर न केवल नागरिकों के साथ रहने वाले मूक पशुओं को भी बचाकर एक उत्कृष्ट सेवा का. केंद्रीय रस्तो येरादारी आनी महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी हांणी आयज संत ज्ञानेश्वर महाराज पालखी मार्गाची पळोवणी करून प्रकल्पाच्या प्रगतीचो नियाळ घेतलो. हे पळोवणे मजगतीं तांणी संबंदीत अधिकाऱ्यांक गरजेच्यो सुचोवण्यो केल्यो. संत ज्ञानेश्वर महाराजांच्या पालखे खातीर ह्या राष्ट्रीय महामार्गाचें काम केलां. 234 किलोमीटर लांबायेचो हो महामार्ग बांदपाक 7,625 कोटी रुपयांचो खर्च येतलो. घाट वाठारात सुमार 80% काम पुराय जाला. 6 पावंड्याचेर ह्या महामार्गाचें काम सुरू आसा. उरिल्लें काम फुडल्या 4 ते 6 म्हयन्यांत पुराय जावपाची अपेक्षा आसा अशी माहिती मंत्री गडकरी हांणी खबराकारांक दिली. महाराष्ट्राची ज्यांच्यावर श्रद्धा आहे असे संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम महाराज यांची जी पालखी पंढरपूरला येते, ते दोन्ही मार्ग करण्याची संधी मला मिळाली आणि यातला जवळपास मार्ग जवळपास पूर्ण होत आलेला आहे. ज्ञानेश्वरी पालखी मार्ग जो आहे हा 234 किलोमीटरचा आहे आणि याची किंमत 7,625 कोटी आहे. मोहोळ ते वाखरी, वाखरी ते खुडूस, खुडूस ते धरमपुरी, धरमपुरी ते लोणंद, लोणंद ते दिवेघाट आणि दिवेघाट ते हडपसर. हडपसरचा पूल महत्वाचा आहे आणि त्याचंही काम सुरू आहे. यापैकी 4 पॅकेज पूर्ण झाले आहेत, पण 2 पॅकेज मधलं जे उर्वरित काम आहे त्या दिवेघाट ते हडपसर या भागात 65% काम पूर्ण झाले आहे आणि धरमपुरी ते लोणंद हे 98% पूर्ण झाले आहे. म्हणजे हे जे शेवटचं पॅकेज आहे हडपसर ते दिवेघाट, त्या कामाची आज मी पाहणी केली. 65% झालं आहे. 3-4 महिन्यात ते होईल. जास्तीत जास्त 4 ते 6 महिन्यात हे काम पूर्ण होईल.
मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी आयज एका कार्यावळीत वुमन्स एंटरप्रेन्योरशिप प्लॅटफॉर्म ह्या सुविधेचें उक्तावण जालें. नीती आयोगाच्या सहकार्यान ग्रामीण उदरगत संचालनालय हांच्या जोड पालवान ह्या कार्यावळीचें आयोजन केल्लें. ह्या वेळार उलयतना मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी आपले सरकार बायलांच्या उद्योजकते खातीर वेगवेगळ्यो सुविधा आनी सवलती दितात ताचो लाभ गरजेवंतांनी घेवंक जाय अशें आवाहन केलें. आम्ही गोंयांत स्टार्टअपच्या अंडर आम्ही 10 लाख रुपयापर्यंत दिता. थोड्या जाणांक खबर आसची ना. इट इज नॉट अ लोन, इट इज अ 10 लाख रुपयापर्यंत स्टार्टअपाची सबसिडी. आणि आम्ही आतापर्यंत सबसिडी दिता तितूर जवळपास म्हणजे 10 जर महिला असत जाल्यार 4 महिलांनी स्टार्टअपाच्या अंडर सबसिडी घेतल्या. 4 महिलांनी कमीत कमी 1/3 महिलाच आसा स्टार्टअपाच्या अंडर सबसिडी घेवपी. म्हणून स्टार्टअप जर आपलो रजिस्टर्ड करतलो आसत जाल्यार ताका IT इंजिनियरूच जाय अशी गरज ना. स्टार्टअप एनीवन कॅन स्टार्ट. आणि तो कसो सुरू करपाचो, कितें सुरू करपाचो ताची ट्रेनिंगूय आमी म्हणजे यंग क्राउड फाटल्यान जी बसल्या तांच्या खातीर सांगता हांव. यू कॅन डू द स्टार्टअप. म्हणजे त्या स्टार्टअपाच्या अंतर्गत फक्त लोन न्ही तर गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा सबसिडी दिवपा खातीर तयार आसा. आणि ब्रिक्स वुमन स्टार्टअप कॉन्टेस्ट हो कित्या खातीर आसा, आम्ही जी बरी बिझनेस करता तांच्यांनी ह्या कॉन्टेस्टांत पार्टिसिपेट जावचो. आनी इट इज अ प्राऊड मोमेंट फॉर अस. इंटरनॅशनल लेवलाचो ब्रिक्स वुमन स्टार्टअप हाजो लॉन्च जे आसा ते आमच्या हांगासल्यान गोंयांतल्यान जाता. दिस इज ऑल्सो प्राऊड मोमेंट फॉर अस. खासगी वाठारांतल्या कामगारांक खातीर प्रधानमंत्री जीवन विमा येवजणेचो लाव मेळटलो. विम्याचो हप्तो सरकार आपल्या लेबर वेलफेअर फंडांतल्यान भरतले अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी दिली. भारतीय स्टेट बँकेच्या वतीन आयोजीत केल्ल्या बँकर्स समितीच्या 133व्या बसके उपरांत पत्रकारां कडेन ते उलयताले. हांवें ऑलरेडी डिक्लेअर केला जितके प्रायव्हेट सेक्टरात जॉब करतात त्या सगळ्यांचो म्हणजे प्रधानमंत्री आयुष्यमान इन्शुरन्स जो आसा पळय न्ही ते गव्हर्मेंटांतल्या आमच्या लेबर वेलफेअर फंडांतल्यान आमी पेमेंट करतले. आमी बँकर्सांक रिक्वेस्ट तांचे कडेन तांचे अकाउंट्स आसात तांच्यांनी आमच्या लेबर वेलफेअर डिपार्टमेंटा कडेन कॉर्डिनेट करचे म्हणजे आमी वन टायम ते पेमेंट करपाक शकतले. कारण आमकां वेगवेगळ्या इंडस्ट्री आमी ऑलरेडी आमच्या इंडस्ट्री डिपार्टमेंटा करता पण बँकर्साच्या थ्रू ते इजी जावपाक शकता. एखादा 4 इंडस्ट्रीचो जर अकाउंट्स सगळ्यात तेंच्या कडेन आसत जाल्यार दे कॅन सेंड अ प्रपोजल, वी कॅन डायरेक्टली पे द इन्स्टॉलमेंट. इन दॅट वे आमकां कवरेज जो आहा पळय न्ही वो 100% प्रायव्हेट सेक्टरान जे जॉब करता पळय न्ही तांकां बेनिफिट्स दिवपाचे आसा. इन्शुरन्साचो बेनिफिट्स दिवपाचो आसा. आमकां ताका स्कॉलरशिपीचो बेनिफिट्स दिवपाचो आसा. म्हणजे एज गुड एज ते प्रायव्हेट सेक्टरान जर काम करता आसत जाल्यार हे बेनिफिट्स जे आहा हे सगळे तांकां मेळपाक जाय म्हणून. आनी इवन दो आमी तर म्हटलां दोज वर वर्किंग फॉर मोर दॅन 20 years कंटिन्युअसली तांकां आमी वन टायम अमावंट 15,000 रुपया दिवपाचेंय ठरयल्या. मजगतीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी केल्ल्या आवाहना प्रमाण आपल्या वाहन ताब्यात फकत एकूच गाडी दवरपाचो निर्णय घेतला अशें तांणी सांगलें. इंधन बचती खातीर अशेंच पावल सगळ्या लोकप्रतिनिधींनी उखलपाची सुचोवणी लेगीत मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार उलयतना केली. प्रायम मिनिस्टरान जेन्ना रिक्वेस्ट केला तांच्यांनी जेन्ना आपलो कॉन्वॉय कमी केलो इट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो. ओके म्हाजोय कॉन्वॉय कमी करप. हांवें म्हाज्या फुडें एकच गाडी दवरल्या. बाकी सगळ्यांक हांव अपील करता की त्या दृश्टीन सगळ्या जाणांनी स्टेप घेवचो सो दॅट वी कॅन सेव फ्युएल. कष्टिकाले वाठारांतल्या खण कामगारांनी मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांची आयज भेट घेवन तांचे कडेन आपले प्रश्न मांडले. दुसरे एके घडणुकेत मोपा नगर रोड लिंक प्रकरणात कांय लोकांनी लेगीत मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांची भेट घेवन आपल्यो कागाळी तांचे कडेन स्पश्ट केल्यो. मुखेलमंत्र्यांनी तांची निवेदनां आयकून घेवन योग्य तो मार्ग काडपाचें आश्वासन तांकां दिलें. विषय जर मेळ्ळ्यार कश्टीचे सगळे वर्कर्स हांवें ताका सांगलां ताका खंय अकोमोडेट करूंक जाता ताका चौकीत अकोमोडेट करपाक लायता म्हणून. आनी ते जर सुरू जालें आसत जाल्यार ते अकोमोडेट करतले. ओके नेक्स्ट थींग जर मोपाच्या विशयाचेर तुजे डेलिगेशन मेळ्ळा तर हांव तुका म्हज्या कडेन उलयता GMR कडेन रिजॉल्व करतले. संवसारभरात सध्या झुजग्रस्त परिस्थिती आणि आर्थिक अस्थिरताय निर्माण जाल्ली आसतना केंद्र सरकाराच्या प्रभावी नियोजनाक लागून भारतीय जनतेक
कसल्याच टंचायेचो सामनो करचो पडूंक ना अशें स्पष्ट प्रतिपादन भाजपाचे प्रदेश प्रवक्ते यतीश नायक हांणी केलां. काँग्रेस आनी हेर विरोधी पक्ष ह्या विशयाचेर राजकारण करता असो आरोप लेगीत यतीश नायक हांणी केलो. पत्रकार परिशदेंत तांणी वेगवेगळ्या सरकारांची काळांतली आंकडेवारी सादर करून हेर पक्षांची सरकारां आनी सध्याचे मोदी सरकार हांच्या कार्यक्षमतेची तुलना करून अदीक माहिती दिली. We know what is the international situation vis-a-vis these happenings world over. अशें आसतना महत्वाची गोष्ट म्हणल्यार केंद्र सरकाराच्या प्रो पीपल गव्हर्नन्साच्या माध्यमांतल्यान कसल्याच तरेची एसेन्शियल कमोडिटीची शॉर्टेज जाल्ली ना. सो एसेन्शियल कमोडिटीजांचो जो सप्लाय आसा तो कंटिन्युअस आसा, तो अनइंटरप्टेड आसा. आणि तुम्ही जर पळय जाल्यार ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टरान जो उलो मारला त्या उल्याक जो नॅशनल इंटरेस्टान उलो मारला त्या उल्याक सगळे सिटीजन जे आसा देशाचे तांणी सपोर्ट केला. पूण अशें आसतना थोड्यो ऑपोजिशन पार्टीज, काँग्रेस आसत आणि बाकीचे थोड्यो पार्टीज आसत, दे आर प्लेइंग पॉलिटिक्स ऑन दिस इश्यू. So the issue of national interest is being politicized by the opposition parties, which is condemnable. गोंय राज्यांतल्या शिंदे सेना कार्यकर्त्यांची राज्य पावण्यावेली बसका येता ते शिवसेने हिराबाई झांटे सभाघरात आयोजित केल्या. हे बसकेक मार्गदर्शन करपा खातीर महाराष्ट्रांतले पक्षाचे फुडारी उपस्थित रावतले अशी माहिती शिंदे सेनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी पत्रकार परिशदेत दिली. आगामी विधानसभा आणि वेंचणुकांच्या फाटभुंयेर शिवसेनेची शिंदे गट गोंयांत प्रभावीपणान काम करतलो अशी माहिती लेगीत ह्या पदाधिकाऱ्यांनी ह्या वेळार दिली. त्या 15 तारखेक शुक्रारा सांजे 4 ते 8 वरां मेरेन राज्य कार्यकारिणीची बैठक आसा. ह्या बैठकीक आमचो गजभाऊ किर्तीकर जे लोकसभेचे माजी खासदार आसा, महाराष्ट्राचे माजी मंत्री आणि आमचे गोवा राज्य संपर्क नेते गजानन किर्तीकर याच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक संपन्न जातली. आणि या बैठकीक महाराष्ट्र राज्याचे उद्योग मंत्री उदय सामंत हे हजर आसतले. तसेच पक्षाचे सचिव संजय मोरे आणि एकनाथ शिंदे उपमुख्यमंत्री आणि पक्षाचे प्रमुख यांचे खास निरीक्षक म्हणून बालाजी खटगावकर हे उपस्थित असतले. तसेच संपर्क प्रमुख सुभाष सावंत. आम आदमी पक्षाचे राष्ट्रीय फुडारी आणि दिल्लीच्या आदले मुखेलमंत्री अरविंद केजरीवाल 3 दिसांच्या गोंय भेटी खातीर गोंयांत पावल्यात. पक्षाच्या फुडाऱ्यांनी तांकां येवकार दिलो. आपल्या गोंय भेटेत अरविंद केजरीवाल 2027 वर्सा जावपी गोंय विधानसभा वेंचणुके संदर्भात राज्यांतल्या पदाधिकाऱ्यां वांगडा बसका घेतले. तांच्या हस्तुकी वेळींतल्या आमचे आरोग्य नायट क्लिनीक ह्या भलायकी केंद्राचे उक्तावण जातले. त्या भायर केजरीवाल हे समाजातल्या वेगवेगळ्या घटकां वांगडा लेगीत भासाभास करतले. गोंय भेटेर आयिल्ल्या केजरीवालांनी सिद्धार्थ हेगडे ह्या विद्यार्थ्याच्या कुटुंबियाची भेट घेवन तांचे सांत्वन केले. नीट परीक्षेचे पेपर फुटल्या उपरांत मानसीक ताण आयिल्ल्यान सिद्धार्थ हेगडे हांणी 2 दिसां पयलीं आत्महत्या केल्ली. ते फाटभुंयेर केजरीवाल हांणी तांच्या कुटुंबियांक भेट घेतली. लोगों से मिले सिद्धार्थ हेगड़े के जो 17 साल के थे और उन्होंने अभी 2-3 दिन पहले खुदकुशी कर ली. वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थे, उनके परिवार के लोगों ने बताया. मैं युवाओं से यही कहना चाहता हूँ कि इस तरह का कोई भी कदम कर लेना ठीक नहीं है. उन्हें अपना मेरे पास कई जगह से खबरें आ रही हैं कि कई बच्चे नर्वस ब्रेकडाउन हो रहा है, कई बच्चे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हैं. तो मैं सभी बच्चों से ये कहना चाहता हूँ कि आप युवा हैं, इस देश की उम्मीद हैं और आप लोगों को इस तरह का कोई भी एक्सट्रीम स्टेप नहीं लेना. संघर्ष करना है, जीवन संघर्ष का ही नाम है और हम सब लोग मिलके इसका समाधान निकालेंगे. तो आप कोई भी प्लीज़ आप अपने आप को सब लोग संभालिए. कोई डिप्रेशन में नहीं जाएगा, कोई नर्वस ब्रेकडाउन नहीं करेगा. सब लोग मिलके संघर्ष करेंगे और इसका समाधान निकालेंगे.
साकवाडच्या बिट्स पिलानी कॅम्पसात जाल्ल्या विद्यार्थी आत्महत्या प्रकरणाची चौकशीची प्रक्रिया गंभीरपणान सुरू आसा अशी माहिती दक्षिण गोंयचे जिल्लोधिकारी एग्ना क्लिटस हांणी दिल्या. पिलानी कॅम्पसात 2 दिसां पयलीं विद्यार्थ्यान आत्महत्या केल्ल्याची घडणूक घडिल्ली. ते फाटभुंयेर जिल्लोधिकाऱ्यांनी खबराकारांक माहिती दिली. Now the case is of a PhD scholar who was staying outside the campus in a PG. The preliminary finding is that it is a case of suicide, and police investigation is currently undergoing, and we will be able to give detailed information after the police investigation and postmortem reports are received. Now this is the second incident which was reported this year. Last year we had unfortunately 4 similar incidents of student suicide. Now, district level committee, the police team, the state level committee and national level committees have visited the BITS Pilani campus because of the frequent cases of student death which was reported there. Now, in all the committees during the investigation, the main finding is that there is a case of suicide contagion or cluster effect which is happening. Now, by suicide contagion, what is meant is that basically when there are repeated incidents of student suicide, the at-risk people or vulnerable people tend to imitate and they commit suicide when there is an emotional stressful situation. Now this is what has been the major finding in all the investigation, and we have conducted a detailed investigation into the frequent student suicides in the BITS Pilani campus, and we have submitted a report to the government also. इतले मजगती मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी बिट्स पिलानींतल्या आत्महत्ये प्रकरणाची खोलायेन चौकशी सुरू आसा अशी माहिती पत्रकारांक दिली. कलेक्टर ताच्या कडेन इन्क्वायरी सुरू आसा. हांव परत एकदां सांगता की कित्याक ह्या पद्दतीचे इन्सिडंट जाता ते ताच्या कडल्यान डिटेलान वेज आसता. जावचे न्ही म्हणून सगळें हें करीत. पारसी पंचायत वाठारांत वाळटुंगर ते तुये मजगतच्या रस्त्याच्या हॉट मिक्सिंग डांबरीकरणाक आयज सुरवात जाली. थळावे आमदार जीत आरोलकार हांच्या हस्तुकीं श्रीफळ वाढोवन हॉट मिक्सिंग डांबरीकरणाचो शुभारंभ जालो. ह्या वेळार सरपंच मधुसूदन सातार्डेकर, पंच वांगडी अजय कलंगुटकर, सुनीता बुगडे, अजित मोरजकार, स्वप्नील नायक आनी हेर ग्रामस्थ हजर आशिल्ले. आमदार जीत आरोलकार हांणी रस्त्याच्या कामाची माहिती दिली. प्रत्येक रस्ते जे कितली वर्सां डांबार पडोवन जाल्ले ते डांबार आमी हॉट मिक्सिंग सुरवात केल्या. आयज वायदोंगर हो इंटरनल रोड ज्या रोडाचेर हांव सदांच ट्रॅव्हल करता आनी सदांच हांव PWD डिपार्टमेंटान सदांच बडबडटालो आनी तापयतालो केन्ना जातलो म्हणून. फाटल्यान ते कंटिन्युअसली फॉलोअप करतले फायल क्लियर करून हाडपाक, आनी आयज ते हॉट मिक्सिंग जाता. खरेंच बरें दिसता. हांगासल्या स्थानिकांकूय खूब त्रास जातालो ह्या रोडा विशयी, आनी आयज ते हॉट मिक्सिंगान टोटल कॉस्ट ह्या हॉट मिक्साचे 3 कोटी आहा. आनी वायदोंगर तुये गांववाडे हांगासर एंटायर हो स्ट्रेच हॉट मिक्सिंग जातलो, आनी इतली वर्सां जो त्रास तांकां जातालो तो आयज खंय तरी प्रॉब्लम सॉल्व जाता. खरेंच बरें दिसता जेन्ना पारशे गांवाची उदरगत ही फुडें व्हरता आसतना सगळे पंचायत जावं किंवा स्थानीक जावं हेंचो सपोर्ट सहकार्य आनी तेंच्या आशिर्वादान आयज आमी डेव्हलपमेंट फुडें व्हेल्ले आहा. आतां घेवया एक ल्हानसो विसव. योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती. देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे. सिर्फ DD नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल. हम ला रहे हैं श्री अन्न की रेसिपीज, स्वादिष्ट, चटपटी और हेल्दी. हजारों सालों का विजडम आज के स्टाइल में. देखिए फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न ओनली ऑन दूरदर्शन. ईट राइट इंडिया. फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न, सेहत और स्वाद के साथ. मिसापरान येवकार पळोवया मुखावेले खबरो. केरळांत नवे काँग्रेसीचे VD सतीसन हांच्या नांवाची
अधिकृत घोषणा झाल्या. नवी दिल्लीत काँग्रेसीचे महासचिव के.सी. वेणुगोपाल आणि काँग्रेस खासदार राहुल गांधी हांच्या उपस्थितीत जाल्ले बसके उपरांत हो निर्णय जाहीर झाला. तिरुअनंतपुरमात प्रदेश काँग्रेस समितीच्या मुख्यालयात काँग्रेस विधिमंडळ गटाची बसका जाली आणि तातूंत सतीशन हांची विधिमंडळ मुखेली म्हणून अधिकृतपणान निवड केली. राज्य विधानसभेच्या 140 सुवातां खातीर जाल्ल्या विधानसभा वेंचणुकेक काँग्रेस फुडारपणाखालच्या आघाडीत 102 जागा जिखून स्पष्ट भोवमत मेळिल्ले. भारत सरकाराच्या प्रभावी उपाय येवजणेक लागून देशात पेट्रोल, डिझेल आनी तशेंच सैमीक वायूचो गरज तो सांठो आसा अशें पेट्रोलियम मंत्रालयाच्यो सहसचिव सुजाता शर्मा हांणी सांगलां. आंतरमंत्रालयीन पत्रकार परिशदेंत तांणी देशांतल्या इंधन सांठ्याची माहिती दिली. रिटेल आउटलेट जैसा मैं आपको पहले बता चुकी हूँ नॉर्मल ऑपरेट कर रहे हैं और रिटेल प्राइस पेट्रोल और डीजल का स्टेबल है और कोई उसमें बढ़ोतरी अभी तक नहीं की गई है. इसी तरह C3 C4 मॉलिक्यूल्स की सेल रिफाइनरीज से की जा रही है और 1 मई से लेकर अब तक लगभग 6,700 टन C3 C4 मॉलिक्यूल्स और 2,800 टन ब्यूटाइल एक्रेलेट की सेल विभिन्न रिफाइनरीज के द्वारा की गई है. एनफोर्समेंट एक्शंस PSUs के द्वारा और स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा लगातार चालू है. भारता खातीर माल घेवन येवपी 2 LPG वाहक जहाजां हॉर्मुझ सामुद्र धुनी सुरक्षीतपणान पार करून 16 आनी कांडला आनी न्यू मंगळूर बंदरात पावपाची शक्यताय आसा अशी माहिती केंद्रीय नौवाहन मंत्री मुकेश मंगल हांणी दिल्या. आंतरराष्ट्रीय मंत्रालयीन पत्रकार परिशदेंत तांणी ही माहिती दिली. 2 LPG carrier vessels they pass through Hormuz. So I'll give details of those 2 vessels. Semi, an LPG carrier and Marshall Island flagged vessel carrying 19,965 MT of LPG cargo for India with 21 foreign crew members on board safely crossed the Strait of Hormuz on 13th May and is expected to arrive at Kandla on 16th May 2026. Another vessel that is NV Sunshine, an LPG carrier and Vietnam flagged vessel. उत्तर प्रदेशात वादळी पावस आणि जोगला पडिल्ल्या घडणुकांक लागून व्हडा प्रमाणात जिवीतहानी जाल्या. फाटल्या 24 वरांत उत्तर प्रदेशांतल्या वेगवेगळ्या जिल्ह्यांत मेळून 104 जाणांक मरण आयले जाल्यार खुबशे जाण जखमी जाल्यात. थळाव्या प्रशासनान दिल्ले माहिती प्रमाण कांय जाणांचे मरण वीज पडिल्ल्यान, वणटी कोसळिल्ल्यान वा वेगान व्हांवपी वाऱ्याक लागून झाडां हुमटून पडिल्ल्यान जाल्ल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आसा. हे फाटभुंयेर मुखेलमंत्री योगी आदित्यनाथ हांणी ताकतिकेची बसका घेवन परिस्थितीचो नियाळ घेतला. बाधित कुटुंबियांक ताकतिकेची मजत दिवपाचे निर्देश लेगीत तांणी प्रशासनाक दिल्यात. आनी आतां नजर मारूया आयच्या हवामानाचेर. गोंय राज्यांत 15 आनी 16 मे दिसा उश्ण आनी दमट हवामाना सयत कांय सुवातांचेर जोगला आनी पावस पडपान उक्तायला. 14 मे ते 20 मे ह्या काळात दोनूय जिल्ह्यांनी कांय सुवातांचेर दनपारां आनी सांजवेळा जोगलांनी पावस आनी 30 ते 40 किलोमीटर वेगान वारे व्हांवपाची शक्यताय आसा. कमाल तापमान सामान्य पावंड्या परस अदीक जावपाचो अदमास लेगीत हवामान खात्यान उक्तायला. आनी आतां पळोवया आयचे तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 36.2 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 28.5 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जाला. आनी आतां खबरो सोंपोवचे आदीं परत एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाल्यां वतले 5 देशांच्या भेटेर. संयुक्त अरब अमिरात, नेदरलँड, स्वीडन, नॉर्वे आनी इटली ह्या देशांनी घेतली बसका. ब्रिक्स देशांच्या विदेश व्यवहार मंत्र्यांची नवी दिल्लीत बसका. विदेश मंत्र्यांनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची घेतली भेट. विदेश व्यवहार मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर हांणी दिलो येवकार. केंद्रीय रस्ते येरादारी आनी महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी हांणी संत ज्ञानेश्वर महाराज पालखी मार्गाची केली पळोवणी. 234 किलोमीटर लांबायेच्या महामार्गा खातीर 7,625 कोटी रुपया जातले खर्च. खासगी वाठारांतल्या कामगारां खातीर प्रधानमंत्री जीवन विमा येवजणेचो मेळटलो लाव. मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या माहिती. उत्तर प्रदेशात वादळी पावस आणि जोगला पडपाच्या घडणुकांक लागून व्हडा प्रमाणात जाले लुकसाण. 104 जाणांक आयला मरण. मजत कार्य नेटान सुरू.
आणि इतल्यान खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजेच्या 4 वरांच्या खबरापत्रात. नमस्कार. नमस्कार. कलाविष्कार कार्यावळींक पणजी दूरदर्शनच्या तमाम दर्शकांक माये मोगाचो आनी